आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकाराक म्हादयचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुप्रीम कोर्टा सामका राज्याच्या हक्काचें संरक्षण करपाक अप्सीस आयला। इतलो पयसो मोडूनय म्हादय संदर्भात गोंय सरकाराक कितें फायदो जाला काय म्हण काँग्रेसी म्हणयारो ॲडव्होकेट यतीश नायक आनी दयानंद सोपटे उलयला। एडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। कारण असे दाखवून दिता सरकार आणि म्हणजे सरकारातले सगळे मिनिस्टर जे प्रामुख्यान विक्ट्री असे म्हणतात, हांकां ह्या गोंयच्या जनतेची कितेंच पडलेलं ना आणि यांच्यानी फुडले जनरेशन जे येतले आणि रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्टेट ऑफ पीपल ऑफ दिस गोवा स्टेट तांच्यानी म्हाका दिसता विचारच केलो ना। आणि विचार जर केलो जाल्यार ह्या गोष्टीची आमी म्हणटा तशी विक्ट्री सेलिब्रेट करचे नसले, तोंडाचो शब्दय काडचे नसले। हांव निमाणे कडेन एकच मागता ह्या सरकारा कडेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल ऑफ दीस गोवन की जे कितें जाला हे मान्य तेंच्यांनी करचे न्हय। हाच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान वचचे, सुप्रीम कोर्टान वचचे आणि योग्य तो न्याय ज्या पद्दतीन गोंयच्या जनतेक जाय, गोंयच्या सरकाराक न्हू आनी सरकारांतल्या मिनिस्टरांक न्हू, गोंयच्या जनतेक जो जाय, गोंयच्या जनतेक आमी फ्युचर जनरेशन त्यांचे कन्सिडर करून हांच्यांनी अपील करपाची गरज आसा आणि हो योग्य तो न्याय ज्याच्या खातीर झगडटाले, ज्याच्या खातीर ह्या गोंयच्या जनतेचो कोट्यांनी रुपयाचो खर्च केलो गेलो, तो खऱ्या अर्थान न्याय जो जायो तो न्याय मिळून गोंयच्या जनतेक दिवपाची गरज आसा। आमच्या घटनेच्या अंतर्गत लास्ट धाव जी असता पळय ती सुप्रीम कोर्टातूच असता। जो हो आमचो ट्रायब्युनल आसा, म्हादई वॉटर डिस्प्युट्स ट्रायब्युनल, हाजे जे अवॉर्ड आसा ते कॉन्स्टिट्युटेड ऑथॉरिटी दी, बट ते चॅलेंज करपाक तुवें सुप्रीम कोर्टातूच धाव घेवची पडटली। पळय, सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार एक, जेन्ना तूं सांगता, एकूच गोष्ट आमी रिपीट करता, जेन्ना तूं सांगता की आमी एक थेंब दिवचे ना, गोंयची केस इतली स्ट्रॉंग आसा अशें तशें, आनी जेन्ना कर्नाटकाक 13.42 TMC अलॉट जाता तेन्ना ही विक्ट्री कसली? येदुरप्पाचो स्टेटमेंट आसा दिस इज अ विक्ट्री म्हणून, भाजपाचो नेतो आशिल्लो ताका मदींच लेटर बरयले, याद आसा तुमकां? आणि आता तोच येदुरप्पा म्हणटा ही विक्ट्री म्हणून। तुका मजा म्हणल्यार कापास ह्या सरकाराची विक्ट्री म्हणून सांगपाक